भोव मोगाच्यानो गेल्या त्या एप्रिल 20 आनी 7 वेर कॉर्डेल इगर्जेच्या मैदानार जावंक आशिल्ले एफता कार्यक्रम पावसा निमती आमकां करूंक जालें ना. पूण तुमकां सर्वांक एक बरी खबर, हे कार्यक्रम परत आमी करतले. ह्याच मेच्या 25 तारखेर कांकनाडी मंगळूरू फादर मुल्लस कन्वेन्शन सेंटर हांगासर सांजेर 5:15 वरांचेर 5:45 हे कार्यक्रम आरंभ जातले. हांगासर कांय सभा कार्यक्रम आसचे ना. आमी डायरेक्ट शो आरंभ करतले. त्या देखून 2 वरांचे कार्यक्रम बेगीन संपतले आनी तुमकां घरा फाटीं वचूंक वेळ मेळटलो. ह्या कार्यक्रमांत तुमी सगळ्यांनी येचे. परच्या दिसा जाल्ली निराशा ती खंडी जावन पयस वतली आनी हे कार्यक्रम पळोवन तुमी खंडीत संतोश पावतल्यात. येया आनी ह्या कार्यक्रमांत भाग घेया. तशेंच परच्या कार्यक्रमांत आमकां जायती सजोवणी करूंक पडली, तयारी करूंक पडली आनी जायतो आमकां नश्ट जालो. आनी ह्या बाबतीन आमी परत जायतो कस करूंक आसा. देखो तुमचे बेगी तुमी साध्य धरल्यांनी बरें मन करना ह्या कार्यक्रमाक आमकां इल्लीशी कुमक करूंक आदार दिवंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता. आनी परत ह्या कार्यक्रमाक तुमी सगळ्यांनी येचे. फादर मुल्लस कन्वेन्शन सेंटर मेच्या 25 तारखेर 5:45 वेळार येया आनी ह्या कार्यक्रमांत भाग घेया. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत.